प्रेस जे आमी आज कॉल केल्ले कडेन आसा ते वर्सान वर्स हांगा डिपार्टमेंट ऑफ पयलीं वळख करता. वळख म्हणल्यार आमचे जे डेप्युटी रजिस्ट्रार सिताराम सावंत ते कन्व्हेनर ऑफ द मिटींग. हे कमिटीचे मेंबर कांता वल्लभ साळकार, म्हाजें नांव उल्हास फळदेसाय, हे कमिटीचो चेअरमॅन ते मेंबर. मागीर दुर्गादास गावडे हे कमिटीचे चेअरमॅन. मागीर समीर वासुदेव मोरजकर हे कमिटीचे चेअरमॅन आणि श्री महेश कृष्णा नायक हे कमिटीचे चेअरमॅन. ही 5 जाणांची कमिटी आसा. ती कमिटी गव्हर्नमेंटान नोटिफाय केल्ले कडेन आसा आणि ह्या कमिटीचें जें काम आसा तें काम म्हणल्यार सरकाराची जी गॅजेट नोटिफिकेशनां इश्यू जाल्ले कडेन आसा, गॅजेट नोटिफिकेशना भितर तातूंत भितर जी कॉपरेटीव फिल्डा भितर जेन्ना लोकांक वर्सान वर्स काम केलां, सोसायट्यान काम केलां, तांकां एवॉर्ड दिवपाक. आनी तातूंत भितर पयलीं जे एवॉर्ड आसा तें गोवा सहकार रत्न आसा. गोवा सहकार रत्न हें ताका मोमेंटो म्हणल्यार प्लॅक आनी 1,25,000 हें ताका इनाम आसतालें पयलीं एवॉर्ड. हें एवॉर्ड. सेकंड एवॉर्ड जें आसा तें गोवा सहकार भूषण. ताका तसोच प्लेग आसतलो म्हणल्यार मोमेंटो आनी कॅश प्रायज हें 75,000 आसा. तशेंच तिसरें जें आसा तें गोवा सहकार श्री, ताकाय तसोच प्लेग आनी कॅश प्रायज 50,000 रुपया. तशेंच मागीर गोवा स्टेट म्हणजे गोंया भितर बेस्ट कोऑपरेटीव सोसायटी ही सिलेक्ट करतले. ताका फक्त मोमेंटो आसतलो प्लेग. मागीर 5वें जें आसा तें गोवा स्टेट कन्सोलेशन एवॉर्ड टू कोऑपरेटीव सोसायटी. ही 2 आसतली. हें आसत. बाकी सगळे एक एक पयलींची. आनी ताकाय तसोच मोमेंटो आसतलो. आनी 6th जें आसा तें असिस्टंट टू इंडिविज्युअल इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटी, कोऑपरेटीव मुवमेंट. म्हळ्यार ही 2 प्रायज आसात. ती आमी कॅश एवॉर्ड जे आसतात ती कॅश एवॉर्ड 50,000 रुपया एकट्याक 2 जाणां दितात. आनी हे आमी सिलेक्ट करता आसतना अशे तरेन करता की जेणे खूब वर्सां कोऑपरेटिवान सारकी कमी पगारान काम केलां आनी आज पर्यंत काम करतात तांकां सिलेक्ट करून हें करतात. जेन्ना हे सगळे एवॉर्डां आमी सिलेक्ट करतात त्या वेळार आमी आतां फॉर एग्जांपल गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न पळयता आसतना सगळे हे एप्लिकेशन मागिल्ले कडेन आसा. आनी हे एवॉर्ड दिता आसतना तातूंत भितर एप्लिकेशन आसा अशें न्ही. जर एकाने खूब वर्सां कोणें काम केल्ले कडेन आनी आज तो हयात ना जाल्यार सुद्दां ताका आमी कन्सिडर करतात ताचें काम पळोवन. त्या फॉर एग्जांपल गेल्ले वर्साक लेट जयकरी शिरोडकर फ्रीडम फायटरचो तसोच कॉपरेटिवांतलो एक खामो आनी ताका सहकार रत्न मेळ्ळें नासलें. गेल्ले वर्सान तें कन्सिडर करून ताका दिलें. ते अशे पद्दतीन हें जेन्ना आमी ही सिलेक्ट करतात सगळीं एवॉर्ड त्या वेळार हे सगळ्यांचे ज्या हे फिल्डा भितर इतली वर्सां कोणें कोणें काम केलां, कितें काम केलां, खंयच्या सोसायटीचें काम केलां, फेडरल सोसायटीचें खंय काम केलां, हें सगळें पळयतात. हो सगळो आमी स्टेटमेंट तयार करून ताजे नंतरच तेजेर निर्णय सगळी कमिटी घेता. तशेंच सहकार भूषण त्याच पद्दतीन. मागीर सहकार श्री तशेंच ज्यांची ह्या कार्यां भितर ती सगळ्यांची आमी दखल घेतात, सरकार दखल घेता आनी सरकार ही कमिटी आपण कमिटी मार्फत ही सगळी रिकमेंडेशन वता. तशेंच गोवा स्टेट बेस्ट कोऑपरेटीव सोसायटी
ही सुद्दां हें करता आसतना सोसायटीचे आमी कन्सोलेशन आनी हें दोनूय पळयता आसतना आमी सोसायटीचो सगळो ताजे बिझनेस शेअर कॅपिटल वर्सांना मेंबरशीप कितली वाडटा, बिझनेस कितली वाडटा, ताजे लोन कितले आउटस्टँडींग आसा, एनपीए कितलो आसा म्हणल्यार ग्रॉस एनपीए कितलो आसा, नेट एनपीए ताणें प्रॉफीट कितें केलें, ताणें डिविडंड कितलो फारीक केलो, वेदर ताणें डिजिटल प्लॅटफॉर्म कितें यूज केल्ले कडेन आसा, हे सगळे क्रायटेरिया घेता आमी स्टेटमेंट करून आनी ते कंपेरेटिव्ह स्टेटमेंट करून तातूंतल्यान पळयतात की बाबा हाका कोणाक हें अवॉर्ड फावो जाता, त्या प्रमाणे आमी तेजें नांव रिकमेंड करतात. आतां जे एसिस्टंट टू दोग जाण इंडिव्हिज्युअल पळय हें आसतात तांकां ते म्हणटा गेल्ली सांगपा म्हणल्यार गेल्ले वर्सा आमी एक म्हाका दिसता दोग जाणां कोणा सिलेक्ट केल्ली, पूण अशें जाणें खूब वर्स काम केलां आनी तांचे यादच केलें नासलें कोणें. आनी एक तर म्हाका दिसता दूध सोसायटीचो कोण तरी कर्मचारी जो पयलीं 1,500 काम करतालो, मागीर 2,000, 5,000 अशें करून आज पर्यंत काम करता त्या सोसायटीन. अशें हांकां आमी हे कितें आसा ज्या सोसायटीन काम करतात, फॅरप्रायज शॉपान काम करतात, टॅक्सान काम करतात, म्हणल्यार विविध कार्यकारी सोसायटीन काम करतात, अशे विविध सोसायटींनी खंयचे खंयचे काम करतात तांचे आमी डिटेल्स घेतात आनी ते डिटेल्स घेवनूच आमी हे निरीक्षण करतात की बाबा कोणा फाव आनी त्या प्रमाणे हे आमी रिकमेंडेशन दितात. कमिटीचें काम कितें आसा तर कमिटीचे हे पळय कन्व्हेनर आसात, ते डेप्युटी रजिस्ट्रार आसात सावळ साहेब आनी बाकीचे कमिटी मेंबर हे सगळे बसून हो नियाळ करून ते सगळे तयार करतात आनी ती रिकमेंडेशन फायल जी आसा ती फायल गव्हर्मेंटाक धाडून दितात. गव्हर्मेंट ताजे नंतर ती एप्रूव्ह केले नंतरच ती अवॉर्ड जी आसा ती अवॉर्ड दिल्ले वतात फंक्शन फीज करून आनी हो असो जो हे आसा ही ह्या अवॉर्ड कमिटीचें काम. हातूंत भितर खूब अशें कित्याक लागून आमी प्रेस मुद्दम करून घेतात की खूब जाणांचो समज आसा आपल्याक दिला तुवें दिला, पूण आमी पळयता आसतना कितें जाता एक फावटी अशें जाता की हाजो क्रॉस एनपीए चड आसता, त्याचो क्रॉस एनपीए कमी आसता, नेट एनपीए कमी आसता, हे सगळे आमी पळयतात आनी जेजो सारको कमी आसा मिनिमम आसा ताका आमी धरतात. म्हळ्यार सारके जवळ जवळ सगळे दिसता सिलेक्टाचे दिसता पळोवपाक पूण जायना. त्या सगळे क्रायटेरिया आमी घेतात, अशें न्ही काडले आमी तें दिलें अशें ना, तेजेर पूर्ण अभ्यास करूनच ही अवॉर्डान दिल्ली कडेन जाता. हे सगळे कित्याक करता की फालच्या काळी कोणाचेर आरोप येवच न्ही, अथवा गव्हर्मेंटाचे आरोप करत न्ही की गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तें केलें अशें. म्हणल्यार ही कमिटी हें करता आसतना पुरेपूर सगळे पळयता की कोणाचेर अन्याय जावच न्ही अथवा हें बाबा एक पार्शलिटी जाले दिसची न्ही, इतलोच हांगा समज हो दूर जावपा खातीर आमी प्रेस घेतात. त्याच प्रमाणे मुखार जर गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार प्रत्येक सोसायटी सुद्दां एक 5 सोसायटी आसात, 5 सोसायटी सुद्दां गव्हर्मेंटाक जाल्यार आमी तशें सजेशन आसा आमचें, तर तांकांय एक प्रत्येक कॅटेगरी फॉर एक्झाम्पल विविध कार्यकारी सोसायटी, अर्बन सोसायटी, मागीर डेअरी सोसायटी हांकां सुद्दां एक कमिटीचें अशें म्हणणें आसा. अजून हें केलें ना, आमी हें मिनिस्टर कडेन मानतले आनी म्हणणें आसा की तांकांय एक असो तांकां एक कन्सोलेशन अशें दिवचें म्हणून फायनल तांकां सर्टिफिकेशन, ती सर्टिफिकेट तांकां दिवपाची बाबा बेस्ट सोसायटी अशी. हातूंत भितर प्रत्येकाक काम करता आसतना जे काम करतात सरकारा भितर ते नॉर्मली काम करतात, आपलो टायम दिवन हें करून सगळे त्यो सोसायटी चलयतात हें करतात. मग तें करता आसतना तांकां एक मुखार स्फूर्ती येवपा खातीर अथवा ते सोसायटी स्फूर्ती येवपा खातीर ही सगळे हें आसा अवॉर्ड आसा आनी सरकारान ही अवॉर्ड त्या खातीर दवरले कडेन आसा.